धीर घेयात आनी गोठ रावात. हे विसरू नाकात. आयच्या दिसा हे उतर आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगोवन दवरया. धीर घेयात आनी गोठ रावात. आनी दुसरें म्हणजे तुमी मन बदलून एका धाकट्या भुरग्या सारकी जाल्या शिवाय तुमच्यान सुर्गीच्या राज्यांत वचूंक जायना. म्हणटूच आमी मन बदलून धाकट्या भुरग्या सारके जावंक जाय. हें आमकां आयज जेजून सांगलां. आनी त्या उपरांत ताणें अशें आमकां कळीत केलेलें आसा की एक जाण भुरग्यान ताच्या हिंडांतलो भायर सरत तर तो ताच्या फाटल्यान वेता आनी ताका पोत्तून हिंडांत हाडटा. ही तीन वस्तू आमच्या मनांत दवरया. धीर घेयात आनी गोठ रावात. आमचें मन बदलून धाकट्या भुरग्या सारकी आमी जावया. आनी जेजू आमचे सोबे सदांच आसा. तो आमकां केन्ना सोडिना आनी आमी ताची सोडशिल्लीं आमच्या मनांतल्यान चिंतनांतल्यान कोन्नांतल्यान भायर सरून दुसरें कितें करीत तर तो रोखडोच आमच्या फाटल्यान येता आनी आमकां पोत्तून हिंडांत घेवन आमचे सोबे सगळें सारकें तयार करता.